नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे उपकार समेस्त भारतीय वासियांक स्वातंत्र्य दिसाची उर्बे बरी परबी भेटयत हांव दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवच्यो मुखेल खबरो कायदो आणि सुव्यवस्था इबाडची न्हय आनी गँग वॉरा सारक्यो घडणुको परत घडच्यो न्हय हे खातीर गृह खात्या कडेन नोंदणी नाशिल्ल्यो सुरक्षा एजन्सी करतले बंद मुख्यमंत्री सावंतांची स्वातंत्र्य दिसाक घोषणा गोंयांत 19वा स्वातंत्र्य दीस व्हडा उमेदीन मनयलो मतदान चोरयेचो आरोप करपी विरोधकांनी सांबाळून उलोवचे उत्तर गोंयचो खासदार श्रीपाद नायकाची विरोधकांक शिटकावणी मतदान चोरये आड आपान काडिल्लो आवाज ते वेळार काँग्रेस फुडारीक कित्याक आशिल्ल्या ओग्गी आपाची गोंय प्रभारी आतिशी मारलेनाचो काँग्रेसीक प्रश्न सद्याक तरी गोंयांत मराठी राजभास जावप ना शक्य सांगता मंत्री तशेंच मराठी भाशेचो समर्थक सुदीन ढवळीकर काँग्रेसी मदलो वाद जगजाहीर साखळे गट काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यां केस्तां अदीक कोफुसां ग्रुपिझम ना मतभेद आसात काँग्रेस फुडारी अंजली निंबाळकरान केलें मान्य कोलवा मुंगूल गँग वॉर हल्लो प्रकरणात 10 दुबावितांक अटक फातोर्डे आनी पर्वरे पुलिशेची कारवाय हेरांचो सोद सुरू आणि आंतरराष्ट्रीय पावण्यावेलो स्टार फुटबॉल खेळगडो क्रिस्टियानो रोनाल्डो गोंयांत खेळपाची शक्यताय रोनाल्डो कडेन कबलात केल्ले सौदी अरेबियाच्या अल नासर क्लबाची गोंयच्या FC क्लबा आड जातली मॅच आता खबरो विस्तारान गोंय राज्यांत बिरेस्तारा 19वो स्वातंत्र्य दीस व्हडा उमेदीन मनयलो पुराय गोंयांत वेगवेगळ्या वाठारांत ध्वजारोपण जालें मंत्री आमदार हेर अधिकाऱ्यांसयत समेस्त गोंयकारांनी स्वातंत्र्य दिसा निमतान तिरंग्यांक मानवंदना दिल्यो
राज्यात कायदो आणि सुव्यवस्था अडचणीत येवची न्हय तशेंच गँग वॉर टाळपा खातीर गृह खात्यात नोंदणी नाशिल्ली सुरक्षा एजन्सी बंद करतले अशी घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केली. स्वातंत्र्य दिसा निमतान मुख्यमंत्र्यांनी ही घोषणा केली. 2 दीस पयलीं कोलवा मंगूल वाठारात 2 गँगां मदीं खुनीशी हल्लो जाल्लो. आदले दुस्मनकायेंतल्यान हो हल्लो जाल्लो. हेच फाटभुंयेर आयज मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान म्हत्वाचें स्टेटमेंट केलां. गोंयांत कायदो आनी सुवेवस्था इबाडची न्हय तशेंच गँग वॉर टाळपा खातीर गृह खात्यांत नोंदणी नासतना वावुरपी सुरक्षा एजन्सी बंद करतले अशी घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केली. तशेंच लोकांनी आपले दिसपट्टे जिणेंत स्वदेशी भावनेचो स्विकार करचो अशें आवाहनूय मुख्यमंत्र्यान केलें. 79व्या स्वातंत्र्य दिसा निमतान पणजे जाल्ले कार्यावळीत मुख्यमंत्री उलयलो. ते भायर वेगवेगळ्या क्षेत्रांत उत्कृश्ट कामगिरी केल्ले खातीर सरकारी अधिकारी, स्वतंत्र सैनीक आनी हेरांचोय मुख्यमंत्र्यान भोवमान केलो. की राज्यात कशाच पद्धतीचो लॉ अँड ऑर्डर बिघडचो न्ही, अशा पद्धतीत गँग वॉर जावची न्ही म्हणून ज्यो सेक्युरिटी एजन्सीज आमच्या होम डिपार्टमेंटान रजिस्टर्ड ना जाल्यार तांकां बंद करपाचें डिसिजन सुद्दां आमचें सरकार घेतलें, जेणे करून सुंदर गोंय, सुरक्षीत गोंय ही संकल्पना फुडें मांडपा खातीर आमी सदोदीत कार्यरत आसा. आमच्या एग्रीकल्चर सेक्टरांत आमचे रसायन मुक्त जावचे आणि पर्यावरण अनुकूल जावचे, त्याच बरोबर आमची प्राकृतीक शेतीचेर आमी भर दिवचो हाजेरूय आमच्या सरकाराचो भर आसतलो. हांव सगळ्या भारतीयाक आव्हान करता की प्रत्येक वस्तू जी आमी खरेदी करतले ती स्वदेशी आसची. आमी वेवसायांत गुणवत्ता आनी स्थिरता दवरपा खातीर काम करचें. आमी इनोव्हेशन्स जे आसा हे सदोदीत प्रायोरिटीचेर घेवचे. आमी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हे करपा खातीर आमी हातभार लावचो. आणि हे सगळें जर आमी केलें आसत जाल्यार म्हाका दिसता की देश आमी हो सगळो स्वदेश आमकां सातत्यात आमकां सगळ्या जाणांक पळोवचोक मेळटलो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. वेंचणूक आयोग पारदर्शक पद्दतीन वेंचणूक करपाचो यत्न करता. मतां चोरली म्हणून जे विरोधक प्रचार करता त्या विरोधकांनी आपल्या जिबेक लगाम लावचो म्हणून उत्तर गोंय लोकसभा खासदार श्रीपाद नायकाचें म्हणणें. दुसरे वटेन दिल्ली वेंचणूक जाल्ली तेन्ना मतदान चोरी विशीं आम आदमी पक्षान बोवाळ केल्लो, मात ते वेळार काँग्रेस पक्षान आपाक फटींग थारायल्ले म्हणून आपाची गोंय प्रभारी आनी दिल्लीची आदली मुख्यमंत्री आतिशी मारल्यान सांगता. पळयात पुराय बातमी. फाटले कितलेशेच दीस जाले मतदान चोरी वेल्यान बोवाळ सुरू आसा. मतदान चोरी वेल्यान विरोधकांनी सरकाराक धारेर धरला. मजगती मतदान चोरी विशीं विचारिल्ल्या प्रस्नाचेर जाप दितना उत्तर गोंयचो खासदार श्रीपाद नायकान सांगले की मतदान चोरी हो विशय वेंचणूक आयोगाचो आसा. म्हाका पक्ष लागना. वेंचणूक आयोग पारदर्शक पद्दतीन वेंचणूक करपाचो यत्न करता. मतदार वळेरेंत चुको आसात त्यो चुको आयोगान दुरुस्त करपाची गरज आसा. मतदान चोरी विशीं विरोधकांनी केल्ले आरोप निराधार आसात म्हूण श्रीपाद नायक सांगता. आयकात. आता इलेक्शन कमिशन ज्या पद्धतीन साफ सुथरे इलेक्शन करपाचो भरपूर प्रयत्न करता. खंय हांगा थंय खंय तरी लोकल हातूंतल्यान खंय बुथाचे हितूंतल्यान खंय तरी एवढे तेवढे जावंक शकता, पूण तें कंट्रोलान हाडपाचें काम इलेक्शन कमिशन बरें काम केल्लें आसा. पण हे जे करतात, हे जे कितें विरोधक जे प्रचार करतात, मतां चोरली तर त्याच्या कर्नाटकांत त्याची सरकारां आसात, ताणें इलेक्शन जिंकलां, थंय गोश्ट म्हणजे हे जो आसा इन जनरल आसा. आनी म्हणून कोणाचेर खंय बोट धरून किंवा आमकां सांगपाक इतलें दिसता की मतां चोरली म्हणून ऑपोजिशनान खंय तरी आपल्या एक जीबेक लगाम घालूंक जाय. भारतीय जनता पक्षान वोट चोरली हो विशय इशी जो आहा पार्टी हांगा पार्टी थंय येता. आणि म्हणून हे जे काही असे आरोप जे आहेत ते निराधार असतात. परंतु एक गोष्ट खंय तरी एवढे तेवढे चुकून जाल्ले असतले ते सारखे करपाचें काम इलेक्शन. मजगती विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव मतदान चोरी विशीं कितें उलयलो ते आयकात. 29 years of our independence. Also, today there is a clear-cut connivance of the Election Commission of India with the ruling party. It has been seen neutrality is not being maintained. So, होय ना होय म्हाका दिसता where are we heading? आणि त्याच पद्धतीन सगळ्या नागरिकांनी म्हाका दिसता have to be alert about the communal tensions जे थोडे non-state actor करपाक सोदता within the state of Goa or within our country. सगळो विचार करून we pray that all of us live in communal harmony. आणि जे म्हाका दिसता we have to be alert also कित्याक जे फ्रीडम फायटर आमच्या पासून जे मी त्याग दिलेले आसा, खास करून फॉर आर कॉन्स्टिट्युशनल रायट्स. हुंय ना हुंय आमच्या कॉन्स्टिट्युशनल रायटा जे पड विरुद्ध जे मनीस म्हाका दिसता मुखार एक प्रयोग करता, खास करून नॉन स्टेट एक्टर आमचो पीस पाड घालपाक म्हाका दिसता हुंय ना हुंय वी हॅव टू ऑल्सो बी
away. दुसरे वटेन दिल्ली वेंचणूक जाल्ली तेन्ना मतदान चोरी विशीं आम आदमी पक्षान बोवाळ केल्लो. ज्या जाग्यार भाजपाचे आमदार आसात थंय दर एका घरात 100 ते 150 मतदान नोंद जाल्यात म्हूण उक्ताडार हाडिल्ले. मात आयज काँग्रेस पक्ष जे मतदान चोरी विशीं उलयतात तांच्यांनीच आम आदमी पक्षाक फटींग थारायल्ले म्हूण आपाची गोंय प्रभारी आनी दिल्लीची आदली मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेनाचें म्हणणें. जब दिल्ली का चुनाव हुआ था तो बार बार आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने इस मुद्दे को उठाया था. हमने नई दिल्ली विधानसभा में खासकर दिखाया था कि जहां पे बीजेपी के एमपीज हैं वहां पर एक एक घर में 100 वोट, 150 वोट रजिस्टर किए गए हैं. हमने बार बार इस पर आवाज उठाई थी और आज यही कांग्रेस पार्टी जो आज वोट चोरी की बात कर रही है, उसी कांग्रेस पार्टी के नेता बार बार कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी झूठ बोल रही है. आज मैं कांग्रेस से भी सवाल पूछना चाहूंगी कि जो संदीप दीक्षित जी ने, अजय माकन जी ने दिल्ली चुनाव के दौरान बयान दिए, वोटर रोल्स के मैनिपुलेशन के खिलाफ जो बयान दिए, कांग्रेस को भी उसका जवाब देना होगा कि जब ये ऐसे नहीं चल सकता कि चित भी मेरी पट भी मेरी. जब आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं तो बोलेंगे कि वोट चोरी नहीं हो रही है, जब बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं तो बोलेंगे वोट चोरी हो रही है. तो कांग्रेस को भी इस बात का जवाब देना पड़ेगा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर वर्षा श्रीकार. गोंयांत सद्याक तरी मराठी राजभास जावप शक्य ना अशें स्टेटमेंट वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान केलें. काणकोण एके कार्यावळींत मंत्री ढवळीकार उलयलो. पळयात पुरे बातमी. जावची हाचे खातीर सुभाष वेलिंगकार वावरत आसा. मराठीक राज्य आश्रय मेळचो अशें मोगोवपाकूय दिसता. मोगोवपाचो फुडारी तशेंच मंत्री सुदीन ढवळीकार आनी माद्रेचो आमदार जीत आरोलकारान हालींच जाल्ले विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात मराठीच्या फावरात भाशणय केल्ले. मात आतां सुदीन ढवळीकार म्हणटा गोंयांत सद्याक तरी मराठी राजभास जावप शक्य ना. सुरू आसा त्या तो एकदम बरो आसा. ज्या वेळार आमी आंदोलनां केले म्हाका दिसता भाषा बाबा भाषा सुरक्षा म्हणटात शांतते साहेब बी खबर आसतले ते हाजे वेळार आमी जेन्ना 1984, 85, 86 हें आंदोलन केलां आनी आमी मराठी समर्थक म्हणून जेन्ना रवी नायक अंडर जेन्ना हे सगळे मडगांव आनी ह्या तालुक्यान म्हणजे सालसेत तालुक्यान जेन्ना आयले तेन्ना प्रचंड अस्थिरता आशिल्ली. ही अस्थिरता मोकळी करपा खातीर आमी स्वता मडगांवां 1984, 85, 86 येताले आनी तुमकां खबर आसा थंय गोळीबार जालो, सगळें खबर आसा. 2 भुरगे मेले तेंय सगळ्यांक खबर आसा. आदले मेळपाक हें सगळ्यांक खबर आसा. आनी तो वेळ आतां परत आनी गोंयकारांचेर येवपाक जायना. हो म्हजो स्पश्ट आंदोलनांत हांव सक्रीय आशिल्लो. बाब देसाय गांवकार सक्रीय आशिल्ले. खूब जाण आशिल्ले की सक्रीय आशिल्ले. तातूंत आमी आशिल्ले. गोंयान मराठी प्रदीप पोखले आसा पळय तो मेन आशिल्लो. आतां म्हजे आयला गोंयान तुमकां सबंद इतिहास सांगतलो. ताणें कितें कितें केलां, खंय खंय प्रॉब्लेम जाला ते रिकॉर्ड करना हांव. कारण खूब प्रॉब्लेम आसा त्यो अश्योच जाय जाल्यार उलयत म्हणटा. न्ही गोंयान मराठी राजभाशा आतां तरी जावप शक्य इन फ्युचर. राज्यभाशा जावपाक डिफिकल्ट पूण मेन भाशा जावंक शकता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. काँग्रेसीमदी सामकें ना. साखळे गट काँग्रेसीमदी फिसकटला. आदले गट अध्यक्षाक काडून नवो गट अध्यक्ष राजेश सावळची नियुक्ती केल्या. होच विशय सद्याक वादाचो थारला. बिरेस्तारा मंगलदास नायक आनी राजेश सावळान वेगवेगळ्यो बसका आयोजीत केल्ल्यो. हे गजालीचेर गोमंतकान उजवाड घालतकीर काँग्रेस फुडारी अंजली निंबाळकरान एकीच कडेन बसका आपोवन वाद मिटोवपाचो यत्न केलो. पूण तिचो हो यत्न कितलो यशस्वी थारलो हें फुडाराक कळटलें. साखळे गट काँग्रेसीमदी फिसकटला. आदलो ब्लॉक अध्यक्ष मंगलदास नायकाक उडोवन ताच्या जाग्यार राजेश सावळाची गट अध्यक्ष म्हूण निवड केल्या. ह्या प्रकारा वयल्यान साखळेच्या काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यां मदीं आरती परती चर्चा सुरू जाल्या. मंगलदास नायक आनी राजेश सावळान बिरेस्तारा वेगवेगळे कडेन बसका आपयल्ल्यो. गोमंतकान हो प्रकार उजवाडाक हाडिल्लो. उपरांत अंजली निंबाळकरान काँग्रेसी मदीं मतभेद आशिल्ल्याचें जाहीरपणान सांगिल्लें. This is a caution to all the media people. If you can't write positive on Congress, please don't unnecessarily plant any news. There are no groupism. There are differences of opinion. And we live in democracy. आमचा राहुल गांधी जो नेता आहे तो तेच सांगतो
आमच्या काँग्रेस पार्टीमध्ये डेमोक्रेसी चालते. बीजेपी सारखी हिटलरशाही नाही चालत की दिल्लीवरनं कोणतरी काहीतरी ठोकता निर्णय आणि ते फॉलो केला जातो. And I'm ready to talk to you totally की काय झालं साखळीमध्ये काय नाही. Before knowing anything, why are you doing this for cheap publicity and TRPs? So please, my request to all the media is, if you want anything, ask us. We are ready to give you whatever you want the news about the Congress party in each and every constituency. And respect our views also, no? As we respect your views, you also respect our views. And we are, again I'm telling you, ours is a democratic party. There might be differences within our home. There might be whatever the five fingers are not similar. त्यांच्या बीजेपीचे जे मिनिस्टर्स बाहेर येऊन बोलतात सीएम विरुद्ध असू दे किंवा त्यांच्या सरकारच्या विरुद्ध असू दे, आम्ही निदान बाहेर तरी बोलत नाही. आमचे डिफरन्सेस आहेत. आय एम हिअर टू सॉल्व द डिफरन्सेस. दॅट इज द थिंग. देन व्हाय डोंट यू आस्क द पर्सन हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस थिंग्स. आता मॅडम विषय आहे की आता मीटिंग झाली आहे, त्याच्याबद्दल तुम्ही काय बोला? काँग्रेसीमध्ये फिसकटला हे आता जग जाहीर झाला. काँग्रेसीचो दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विर्यातो फर्नांडिसान गोमंतकाच्या सडेतोड नायक कार्यावळीत उलयतना सांगिल्ले की काँग्रेसीचे फुडारी म्हत्वाच्या निर्णया वेळार आपल्याक विश्वासात घेनात. विर्यातोच्या ह्या स्टेटमेंटा उपरांत साखळेच्या गट काँग्रेसी मदीं आनीक एक बॉम्ब फुटला. काँग्रेसीन साखळे गट काँग्रेसीच्या अध्यक्ष पदावयल्यान मंगलदास नायकाक काडलो आनी ताच्या जाग्यार राजेश सावळाची निवड केली. काँग्रेसीचेर असलो खंयचो प्रसंग आयलो की तांकां मंगलदास नायकाक अध्यक्ष पदावयल्यान काडून उडोवचो पडलो. विर्यातोन केल्ले स्टेटमेंट आनी साखळे गट काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यां मदली वादावादी हो आता चर्चेचो विशय जावन रावला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कोलवा मुंगुल वाठारात चल्ल्या गँग वॉर प्रकरणात फातोर्डा पुलीस आणि परवरे पुलिशेन आनीक दोगा दुबावितांक अटक केल्या. हल्लो करपी दुबावित आरोपी मदल्या वट्ट 10 जाणांक अटक करपाक पुलिसांक आतां मेरेन यश आयलां. पळयात पुरे बातमी. कोलवा मंगूल वाठारांत मंगळारा गँग वॉर जाल्लो. हातूंत एका गँगान दोगां तरणाट्यांचेर कोयतो, दांडो आनी तरसादीन खुंच्यो हल्लो तशेंच फारपेट केल्ली. ह्या प्रकरणात पुलिशेन आतां मेरेन 10 जाण दुबावितांक अटक केल्या. फातोर्डा पुलिशेन 9 जाणांक अटक केल्या, जाल्यार परवरे पुलिशेन एका दुबाविताक अटक केला. फातोर्डा पुलिशेन अटक केल्लो दुबावीत सुनील बिलावर हो 9वो दुबावीत जावन आसा. ताका रिमांडा खातीर न्यायालयात हजर करतले. ह्या प्रकरणांतले मुखेल दुबावीत आरोपी अक्षय तलवार आणि राहुल तलवार हे अजूनय फरार आसा अशी पुलिसांनी माहिती दिल्या. मंगळारा सकाळ फुडें कोलवा मुंगूल रोडाचेर मुंगूल हांगा 3 युवकांचेर अज्ञात एक गँगान हल्लो केलो आनी हो हल्लो सकाळीं 2:30 सुमार जालो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे रफीक आनी युकेश हे 2 जाण ह्या हल्ल्या भितर गंभीर रित्या जखमी जाले. युकेश हाजी 2 बोटां कापिल्लीं अशी आमकां सुत्रां कडल्यान म्हायती मेळटा. ताजे नंतर पुलिसांनी ह्या फूल घटनेचो पंचनामो केलो. तांणी आपली चक्र गुणावपाक स्टार्ट केली. तपासाची गती वाडयली. वेगवेगळी टिमी फॉर्म केल्यो. सालसेतींतले कंप्लीट STPOचे जे PI जे आसात तांकां सगळ्यांची टिमी फॉर्म केल्यो. आनीक हातूंत भितर जवळ जवळ 8 एक्युजाची अरेस्ट केली. ताजे नंतर तांकां कोर्टा मुखार दवरल्यान कोर्टान तांकां 5 दिसांचो पुलीस कस्टडी रिमांड दिलो आसा. हाजी जी फुडली सुनावणी आसा ती सोमाराक जातली आनी काल राती फातोर्डा पुलिसांनी 9वो आरोपी आसा ताका अटक केली आसा. मुख्य म्हणजे ह्या हातूंत भितर 5 जाणांचेर लुकआवट नोटीस काडिल्ली. तातूंतले 2 आरोपी आसात जे मुख्य आरोपी आसात. अक्षय आनीक राहुल हे 2 जाण तलवार हे 2 जाण एब्सकॉन्डिंग आसात. आनीक गन आनीक बाकीची जी वेपनां वापरिल्लीं कोयतो, बॉटल जावं कुराड ह्यो अजून रिकवरी पुलिसांक करपाक शक्य जालें ना. तशेंच ह्या प्रकरणात सामील आशिल्ल्या 10व्या दुबावीत आरोपीक परवरे पुलिशेन अटक केल्या. दुबावीत जॉयस्टन फर्नांडीस ह्या 20 वर्साच्या तरणाट्याक परवरे पुलिशेन नेरुलच्यान ताब्यात घेतलो. तशेंच हल्लो करपाक वापरलेली बलेनो कार ताचे कडल्यान जप्त केल्या. फातोडेक जे 2 विक्टीम आशिल्ले तेंचेर काही गँग जी आशिल्ली तेंच्यांनी गन शूट अटॅक केल्लो आनी हे जे विक्टीम आशिल्ले हेंचो उपचार GMCन चालू आशिल्लो. ह्या गन शूट अटॅकान फातोर्डा पुलिसांनी आतां मेरेन 9 जाणांक अरेस्ट केल्ले आसा. आनी एक लेटस्ट अपडेट म्हटल्यार परवरी पुलिसांक एक लीड मेळिल्ली की ह्या ज्या गन शूट अटॅकान एक 10वो जो अक्यूज आसा हो नेरुल हांगासर आसा. ही खबर जेन्ना परवरी पुलिसांक कळ्ळी तेन्ना तेंच्यांनी एक स्पेशल टीम केली आनी
नेरूल ह्या गावात जो अक्यूज आसा जॉस्टन फर्नांडीस हो 20 वर्साचो भुरगो हाका नेरूल ह्या गांवांतल्यान डिटेन करून सध्या पर्वरी पुलीस स्टेशनाचेर हाडून दवरलेले आसा. काही वेळातच फातोडा पुलीस जे आसा हे हांगासर येतले आनी जो अक्यूज आसा हेची कस्टडी घेतली. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयच्या फुटबॉल मोगीं खातीर आतां खोशयेची खबर. आंतरराष्ट्रीय पावंड्यावेलो नामनेचो फुटबॉल प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो हाका प्रत्यक्षात खेळटना पळोवपाची संद गोंयकारांक मेळूं येता. FC गोवा आनी सावदी अरेबियांतलो क्लब अल नासर हे दोनूय पंगड AFC चॅम्पियन्स लिगाक खेळटले. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार अल नासर क्लबान रोनाल्डो कडेन कबलात केल्या. ताका लागून रोनाल्डो नासर क्लबा कडल्यान गोंयच्या FC क्लबा आड खेळूं येता. FC गोवा आणि सौदी अरेबियांतलो अल नासर क्लब AFC चॅम्पियन्स लिगात एकामेका आड खेळटले. AFC चॅम्पियन्स लिगांतली एक मॅच गोंयांत जातली. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार सौदी अरेबियाच्या अल नासर क्लबान रोनाल्डो कडेन कबलात केल्या. ताका लागून AFC चॅम्पियन्स लिगाक FC गोवा आड जावपी मॅचीत क्रिस्टियानो रोनाल्डो खेळपाक शकता. क्रिस्टियानो रोनाल्डो आंतरराष्ट्रीय पावंड्यावेलो नामनेचो खेळगडो आशिल्ल्यान तो गोंयांत येवन FC गोवा वांगडा खेळटलो की ना हे विशीं अधिकृत म्हायती ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. बनावट कागदपत्रां तयार केल्ल्या प्रकरणात फोंडें पुलिशेन पालिकेचे नगरसेवक शिवानंद सावंत हाका अटक केली. पालिकेची कागदपत्रां घेवन उदय देसाय हांची बनावट सय करून एका फ्लॅट धन्याक उदकाची आनी विजेची जोडणी घेवपाक ना हरकत दाखलो दिल्लो. हे प्रकरणात पालिकेचो मुख्याधिकारी सुयश खांडेपारकर हांणी पुलिशेंत कागद दाखल केल्ली. उपरांत पुलिशेन कारवाय करून लिपोवन राविल्ले शिवानंद सावंताक अटक केली. शिवानंद सावंत हाका ह्यान पयलीं बनावट सय केल्ले प्रकरणात अटक केल्ली. परतून तीच गत जाल्ल्यान आतां फोंडें वाठारांत हो एक चर्चेचो विशय जावन रावला. फोंडा म्युनिसिपालिटीचे कावन्सिलर शिवानंद सावंत एका फोंडा पुलिसांनी शुक्रारा सकाळी अरेस्ट केल्लो आसा. फोंडा म्युनिसिपालिटीचे पेपर तशेंच ME उदय देसाय यांची बनावट सही करून तेणी एका फ्लॅटाक उदक आनी लायट घेवपा खातीर NOC दिल्ल्याचे उजेडात येयल्ले आनी तेन्ना चीफ ऑफिसर सुयश खांडेपारकर यांनी फोंडा पुलिसेक एक कंप्लेन दिल्ली आनी ती कंप्लेन फोंडा पुलिसांनी रजिस्टर केल्ली. गेले 4 दीस फोंडा पुलिसांनी ह्या प्रकरणाचो तपास केलो आनी 4 दीस गेले जो कावन्सिलर शिवानंद सावंत हो लिपोवन रावलेलो आशिल्लो आनी ताका शुक्रारा सकाळी अरेस्ट करपाक फोंडा पुलिसान येस येयल्लें आसा. PI विजयनाथ कवळेकर ह्या प्रकरणात अदीक तपास करीत आसा. शिवानंद सावंत हेजे पयलीं सुद्दां एका बनावट सही प्रकरणात फोंडा पुलिसांनी अरेस्ट केल्लो. ताका लागून सद्या फोंडा एरियेंत सद्याक चर्चेचो विशय ठरलेलो आसा. फोंडेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर रत्नेश च्या. पत्रादेवी वाठारांतल्या हुतात्मा स्मारकाचें काम 19 डिसेंबर मेरेन पुराय जावन बेगीनूच लोकार्पण करतले अशी गवाय मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिली. हुतात्मा स्मारका कडेन 33 हुतात्मे जाल्ले तांचो इतिहास हांगा उपलब्ध करतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलां. स्वातंत्र्य दिसा निमतान पत्रादेवी हुतात्मा स्मारका कडेन जाल्ले कार्यावळीत मुख्यमंत्री उलयलो. आम्ही या पत्रादेवीच्या स्मारकाचे स्वातंत्र्य दिन मनयता असताना आमच्या सगळ्या जणांक याद जाता म्हणजे 15 ऑगस्ट 1947 जरी भारत देश स्वतंत्र झालो आम्ही पारतंत्र्यात आशिल्ले आणि तब्बल म्हणजे 14 वर्सांचे त्याच्या उपरांत पारतंत्र्य पोर्तुगीजाच्या जुलमी राजवटींतल्यान आम्ही रावले आणि त्या जुलमी राजवटींतल्यान आमकां तोडोवपा खातीर देशभरांतले स्वतंत्र सेनानी ज्यांच्यानी आपली प्राणाची आहुती 15 ऑगस्ट 1957 ह्या दिसा दिली. म्हणजे तब्बल म्हणजे एक देश स्वतंत्र झाल्याच्या उपरांत 8 वर्सांनी प्रत्येक फावटी दर 15 ऑगस्टाक पुराय देशभरांतले स्वतंत्र सेनानी उठाव करून येताले की गोंयांतले परत एकदा पूर्ण भारत देश वा अखंड भारत देश स्वतंत्र जावपाक जाय म्हणून. पण तेन्ना आशिल्ल्या सरकारात सहकार्य तांकां न मेळ्ळ्या कारणान म्हणजे 30 अधिक लोकांची प्राणाची आहुती 15 ऑगस्ट 1957 ह्या दिसा जाली ती आमी आयजूय विसरूंक शकना. आमी शेषनाथ वाडेकर आसतले, हिरवी गुंडी आसतले, कर्नल बेनीपाल सिंग आसतले हांचेर पोर्तुगीजांनी जी गुळयो धरल्यो आणि त्या दिसा तेणें आपल्या प्राणाची आहुती दिली तो दीस आमी केन्नाच विसरूंक शकना. त्या सगळ्या विरांक नमन करपा खातीर त्या सगळ्या विरांक याद करपा खातीर पत्रादेवीचो हो पुण्य स्मारक आमी खूब दीस जालो जरी पेंडींग उरला आसत
जाल्यार जो भव्य स्मारक आणि त्या सगळ्या शूरवीरांनी ज्या 33 जाणांनी हांगासर आपल्या प्राणाची आहुती दिली त्या प्रत्येकाची पाठी हांगासर लागतली आणि त्या प्रत्येकाच्या माहिती जी आसा ती ह्या पोर्टलाचेर लावपाचें काम आमचें सरकार थोड्या दिसाच्या भितर करतलें. तेन्ना 19 डिसेंबर पर्यंत हे पत्रादेवीचें पुण्य स्मारक हांगासर पुराय जावपाचें आसा आणि ते लोकार्पणूय जावपाचें आसा. नार्वेची फामाद अष्टमीची जात्रा शुक्रारा व्हडा भक्ती भावनेन मनयली. पंचगंगेच्या तीराचेर भरपी ह्या अष्टमीक वेगवेगळ्या वाठारांतले भाविक हजेरी लायतात. राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे आणि आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी लेगीत नार्वेच्या अष्टमीच्या जात्रेक भेट दिली. नार्वेची फामाद अष्टमीची जात्रा शुक्रारा व्हडा भक्ती भावनेन मनायली. गोंयांतल्या वेगवेगळ्या वाठारासयत शेजारच्या राज्यांतले भाविक लेगीत ह्या जात्रेत वांटेकार जातात. अष्टमीची एक व्हडली जात्रा म्हणून नार्वेच्या जात्रेची वळख आसा. चवथी खातीर नव्या व्हंकलेक लागपी वज्याचे सामान, लाकडी वस्तू, खाजे, चणे, खेळणी आनी हेर वस्तूंच्या स्टॉलांची फेरी ह्या जात्रेक भरिल्ली. पावसाची पर्वा करिनासतना जात्रेक भाविकांची गर्दी उसळून आयिल्ली. प्रसिद्ध अशी अष्टम गोंया भितर आज हांगा ह्या सगळ्या क्षेत्रात आमी पवित्र अशें क्षेत्र लोकतीर्थ घेवपाक म्हणून हांगासर मुद्दम येतात आनी वेगवेगळे उपवास करतात. तेचे उद्यापन जें आसा तें करपाक हांगा मुद्दम लोक येतात. खूब बरें दिसता. आज हांव तेच आमच्या आमदाराक म्हणटलो आज लोकांची गर्दी खूबच भरपूर आसा आनी त्यामुळे एक पूर्ण हांगालो परिसर ते आतां सांगताले की हांगालो परिसर जो आसा तो वेगळो सुशोभीत करप अशें त्यांच्या एक मनान आसा. ते प्रपोजलूय तेंच्यांनी घातलां. गेल्या वर्सा तेंच्यांनी सांगिल्लें पण ते वेगळ्या फंडांतल्यान ते करतात आनी हांव त्यामुळे सबंद गोंयकारांक आनी खास करून नार्वे भागांतल्या सगळ्या नागरिकांक आनी गोंयच्या सगळ्या लोकांक आज अष्टमीच्या निमित्तान हार्दिक शुभेच्छा दिता आनी सगळ्या भाविकांकूय शुभेच्छा दिता. कारण श्रद्धेन आनी भावनेन सबंद गोंय भरले, केवळ मये मतदारसंघ असो न्हू म्हणटा संपूर्ण गोंय भरले लोक आज मुद्दम हांगा अष्टमीच्या निमित्तान नार्व्यां दर्शन घेवपाक येतात. त्या निमित्तान वेगवेगळ्या देवस्थानाच्यो पालख्यो हे सुद्धा ह्या भागान वर्षबद्ध प्रमाणान येतात आनी त्यामुळे परत एकदा सगळ्यांक शुभेच्छा दिता आनी हांगा येतकच एक वेगळें सॅटिस्फॅक्शन हे मेळटा आनी म्हणून सगळ्यांक शुभेच्छा दिवन हांव उलोवंक म्हणजे थांबयता. आज ह्या ऐतिहासीक स्थळाचें जें सुशोभीकरण करपाचें काम जो वारसो आसा ह्या धार्मीक स्थळाचो हो वारसो एका आर्थीक जो घाट आसा हो डेवलप करपाचें काम आमच्या गोंय सरकारान घेतलेलें आसा आनी तेजें टेंडरूय जाल्लें आहा, ऑर्डरूय इश्यू जाल्ली आहा. आतां पावसाचो जसो एकदम कमी जालो ह्या कामाचो रोखडोच शुभारंभ जातलो. तशीच गेल्या वर्सा आमी जशें त्या 2 कामांचो शुभारंभ आमदारने दिवसून केल्लो हेजेंय काम सुरू जाल्लें आहा. ज्या जाग्याचेर पालख्यो आमच्यो थारता आयज जो स्पिरिच्युअलिटी म्हणजे आमच्या 12 गांवच्यो हांगासर पालख्यो सगळे धांवता आनी ह्या तीर्थ घेवन परत आपल्या गांवांत वयता. अशा तरेचे हे स्पिरिच्युअलिटी जे आसा आध्यात्मीक जे वारसो आसा तो ह्या स्थळाक लाभलेलो आसा. हांव परत एकदा सगळ्यांक शुभेच्छा दिता देवाचे आशिर्वाद सगळ्या जनतेचे लाभचे अशी इच्छा व्यक्त करता, प्रार्थना. भरपूर लोक हांगासर येता, हांगासर फेरी बी भरतात आणि देवाचे दर्शनूय जाता आणि म्हटले गेले वयता की संगम म्हणजे हांगासर तीर्थक्षेत्र आहे आणि हांगासर जे हे आसा त्या म्हणजे आयच्या दिसाक तरी ह्या हांगासर दर्यान तीर्थ वयता अशेंच ते हे. तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.